मातेवाचे शुभ वर्तमान. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोच्या आदींच पवित्र आत्मेचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका कशी नासली. देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना आवचितूच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन करून घेवंक भिवूंक नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें, कोलयांत एक आंकवार चेडूं गर्भेस्त जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे सवे देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पालोन येवचे खातीर हें सगळें घडटलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जेजून केलें आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. देवाचें उतर हें.